आमची विचारपा जाय तुम्ही किती एक्शन घेतली का म्हणून आमकां कळपा जाय जनतेक कळपा जाय तुम्ही किती एक्शन घेतली ती वायोलेशन केल्ली तुम्ही एक्शन किती घेतली कळपा जाय. कंप्लेन आसा ती हांव इनवर्ड घेता. आणि हांव PI कडेन डिस्कस करून तुमकां कितें तें सांगता. Nitin Babu, you are sub-inspector. Yes. In absence of the PI, you are holding the chair, you are holding तुमकां the बरसपा charge. जाय So बाबा. you should be aware की हे किती झालं बिकॉज हो इशू सध्या गोंयभर गाजला. And I feel you are a very responsible police officer and I feel that you should know what has happened. आणि हे पणजेच जाला हे आनी खंयच्या हांव तुमकां मडगांवचे येवन तुमकां पणजे विचारना. तुमकां पणजे तुमच्याच ज्युरिडिक्शनान कितें जाला तेच विचारता. And you being the sub inspector designated officer, you should be knowing what has happened. In absence of PI, you cannot always say PI सांगतलो. PI खबर आसतले आपण PI विचारनो सर. आमकां विचारपा विचारना तुम्ही एक्शन किती घेतली काय विचारता वायोलेशनाचेर. आणि तुम्ही ऍक्शन किती तुमच्या घेतली डिपार्टमेंटान तुमच्या स्टेशनार एक्शन किती घेतली. ऍक्शन घेतले हो परमिशन दिला परमिशन दिवना ते तुमकां खबर आसतले. तेचे माझे आमकां नाही एक्शन घेतली एक्शन तुम्ही घेतलेला कित्याक घेतला ते सांग पण ऍटलीस्ट बरेपणान दवरलेलं बरेपणान सांग आमी वयता न्ही तशें काय प्रेशर ना. आसा सर. प्रेशर न्ही आपण बरेपणान ते सांगला की आता तुम्ही कंप्लेन घेवन येयले. हय. हांव तुमची कंप्लेन जी आसा घे, ती इनवर्ड घेच, घेता. घेच. इनवर्ड घेता. हय. तुमची ओसी कॉपी ती तुमकां घेच. इनवर्ड तेच घेवपाक जाय तुम्ही पर्सनली येवन PI तुम्ही हे मेळटा पण तुझे आता पळय तुका आतां आमी विचारता एवरी डे आमकां मातशी कळपा खातीर आमकां अवेर हांव एक सांगता. आमकां आयडिया मेळपा आमकां किती परमिशन आसा पीआय परमिशन ना जाल्यार परमिशन तुमच्या कित्याक बाहेर ना? गेल्यावर किती एक्शन घेतला सेकंड इन्चार्ज तुम्ही पण असता. परमिशन जी आसा ती आमच्या माझ्या थ्रू तरी वचना न्हू. ना, ना. बाबा तू परमिशन विचारला तू वायलेट केलं की तुवें काय कितें एक्शन घेव तुवें एक्शन कितें केलें काय विचारतात. आमचा कंप्लेंट फाइल करायला आलोय. वी कैन नॉट वेट फॉर पीआई सर. ओके आप उनसे कौन भी बात कर लो कि ऐसे कंप्लेंट लेके आए. हालांकि तो हमारा कंप्लेंट फाइल करके दो. उन्होंने देखा है जो भी हमारा कंप्लेंट थी जो वैलिड पॉइंट उसमें आप चेक कर लो. उसमें पीआई का आने का वेट करने की जरूरत नहीं है. फोन पे पूछ फोन कर दो ना. अभी हम सब इतना दूर दूर से पूरे गोवा के अलग अलग तुका आमी दोनच प्रश्न विचारलात तुम्ही एक्शन घेतलं काय विचारला. पण सर कशें एक्शन घेतला न्ही हांव एकूच नो सांगता. हांव एकूच प्रॉब्लेम सांगता. कित्याक घेतला ते सांगपाची. माझें आयकून घेतला. हांव आपल्यान बरेपण आहा थंय त्या पक्षा कडेन कितें सांगपाचें तें कितें व्हडलें सांगपाक बरेपण सांगपाक जाता. एवरी डे तुमका PI PSI ड्युटी आसता. बरोबर बरोबर ईच एंड एवरी डे डिफरंट PSI आसता. बरोबर त्या दिसा हांव ड्युटेक आसलो. तू नासलो डेली एकच PSI नासता न्हू. चोर धावलो ते हांव ड्युटी नाशिल्लो धावलो म्हणजे धावलो तसं जायना न्ही सर. पूण सर आतां यू कशें आर डेजिग्नेटेड रिस्पेक्टेड ऑफिसर. शकता न्हू की तुम्ही कंप्लेन घेवन बरें येयला. मान्य पूण ते- मान्य तुम्ही म्हणता ते. सो हांव तुमकां एकूच म्हणटा लाऊड स्पीकर PI फोन करा. PI विचारा. कितें सर कितें आमी एक्शन घेतला हे आमच्या फुडें यूथ काँग्रेसचें डेलिगेशन आयला आनी आमकां विचारला सर कितें उतर दिवपाक हे आतांच विचारला आनी तुका आमी कंप्लेन दिवन विचारपाक म्हणना बेश्टी पासून विचारपाक येता सिटीजन विचारपाक जाता. त्या तुम्ही इम्पोज हें केल्ले ऑर्डर इश्यू केल्या कलेक्टरान तुम्ही इम्पोज करपाचे जाल्यार तुम्ही कितें केलें आमकां विचारप बरें अधिकार ना. मागीर ते तुम्ही सांगा न्ही कितें केलें. बाबा एक्शन घेतला ते सांगात. कंप्लेन घेवन येयला. हांव इनवर्ड घेता. सुपिरियर ना, ना, तुम्ही कितें म्हटलें? तू कंप्लेनी सायडी दवर दोन विचारात. कंप्लेन सायडी दवर कंप्लेन सायडीवर आमी कंप्लेन तुका सांगना तू वा तू एज अ सिटीजन
जाता आमी Citizens, we are asking you this. तेच सांग आमकां Forget our political affiliations. As citizens of Goa, आम्ही तुका विचारपा आयला की कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक BNSS तुमगे आसपा भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता तेजेर तुवें कितें एक्शन घेतली सांग कायदो आमकां म्हणटा तो सगळ्यांक एक का सगळ्यांक वेगळो, बीजेपीक वेगळो आणि लोकांक गोयच्या लोकांक जनतेक वेगळो. जाल्यार तें आमी बी हाडटाले थोडे लोक ते सांगा. आमगेले लोक असले न्ही आमी करता असले न्ही तुमी आमकां बसयता घरान तेंकां भायर काडटात हें कितें नाका आहलें पूण आमी तशें कोणाक सांगूंक आयज कशें येयले ते कशें येयले तूं सांगनासो कशें येयले ऑर्डर जेन्ना तुम्ही सांगा तो कशे येयले? ऑर्डर जेन्ना आसतना तुम्ही जेन्ना कलेक्टरान ऑर्डर केला तुम्ही इम्प्लिमेंट करपाक नॉट डुईंग युअर ड्युटीज देन ऑन मंडे वी विल फायल अ कंप्लेंट. त्याच खातीर आमी आज कंप्लेंट फायल करपाक तुमची कंप्लेन कितें आसा ती तुमी आतां फायल करता कंप्लेनीच करता, बरोबर बरोबर कंप्लेन आहा. करता आमी पण सगळें आमी केलें. कितें कंप्लेन येयली ओके करूं हांव तुजी कंप्लेन इनवर्ट करून घे तुमचें अशें सांगूंक ना की तुमची कंप्लेन घेयना बरोबर. अशें सांगूंक ना बरोबर. तुमची कितें कंप्लेन आहा ती इनवर्ट घेता आनी हांव म्हाजे PA येता आनी PA कडेन डिस्कस एज सिटीजन्स आमी तुका रिक्वेस्ट करता फॉरगेट आमी कोण खंयचे पॉलिटिकल ऑफिसर एज यूथ ऑफ गोवा आमी तुमकां सर विचारपा आयला आमी एक सर तुमी एक फोन मारा ते साहेबा विचार बाबा तुम्ही अशें नाशिल्ले कितें आसा, न्ही? तुमी कितें एक्शन घेतली काय म्हण आमी इतले आनी रिक्वेस्ट एक्शन घेतला कितें एक्शन घेतला ते बी विचार न्ही आमकां कळ्ळा न्ही साहेब एक कंप्लेन येयल्या a complaint regarding violation of section 163 of BNSS is pending. आपकी साहेब ही कंप्लेन हे सगळे हेतून येयल्या एसएचओ गोवा प्रदेश यूथ ओके बरें एक्शन कितें घेतला कमिशन किती हा ओके ते तेंचे कितें there is still action. केस रजिस्टर माझे सर ते विचारता बरं 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 ओके ओके बोललेला तो केस पडलो तो आपण ॲक्शन घेता म्हणटा सो मागीर आता इनवर्ड कर आपण ॲप्लिकेशन म्हळ्यार तुमी आतां आमी कंप्लेन कितें आता इनवर्ड करून घे आपूण कोर्टान आसा आपूण येवन ॲप्लिकेशन पळयता आनी तांकां कितें सांगता आमकां तुमी रिटर्न आन्सर दितले हय साहेब ऑब्वियसली दितलोच Return answer न्हू ऑन बिहाफ ऑफ आतां कशें आहा ऑन बिहाफ ऑफ पिया हांव काय तुमकां डायरेक्ट कितें डिसिजन सो आमकां इतलेंच जाय की तुमी आज सुपेरियर आहा सो एस सुपेरियर पर लॉ करता म्हटलं एज पर लॉ करता आनी आज तुमी रिटर्न आमकां आन्सर दितले तुमकां इनवर्ड घे आमकां सर मिडिया आसा सगळे गोंयची जनता पळयता आमकां फक्त इतलेंच सांगा की ताजो आन्सर तुमी इन रायटींग आमकां दितले कित्याक वी वॉन्टेड ऑन पेपर आमकां ऑब्वियसली वर्क तुमकां येवन परत साहेबाक मेळोवंकूच जाय पण आमकां इन रायटींग दितले तुमी इन रायटींग जाय आमकां. साहेबा कडेन तुमी येवन डिस्कस करा हांव तुमकां इनवर्ड घेवन तुमची कॉपी तुमकां दिता तुमी कॉपी घेवन संग्राम आज आम्ही पणजी पोलीस स्टेशनार कंप्लेन फायल करपा आयिल्ले आमच्या गोवा प्रदेश काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षान बाब अमित पाटकरान प्रेस घेतिल्ली लास्ट टायम आनी फ्रायडे सांगिल्लें फ्रायडे पर्यंत सो जे सेक्शन 163 जे ताणें मिसयूज केला आनी ओपनली BJPच्या लोकां खातीर कायदो वेगळो आनी गोंयच्या आम जनते खातीर कायदो वेगळो हो भारतीय जनता पक्षान दाखयला आनी आमी हेजो निशेध करता त्या खातीर आमी जे कलेक्टर नॉर्थ गोवा कलेक्टरान जे जो नोटिफिकेशन काडिल्ली आनी जो आमी मोर दॅन 5 people कॅनॉट असेंबल इन पणजी आनी ही ऑर्डर कोणा खातीर काडिल्ली
ही ऑर्डर ओपनली बीजेपीनूच सांगला, बीजेपीच्या युथ प्रेसिडेंटान सुद्धा सांगला की ही ऑर्डर काडिल्ली आमी की फक्त ते चिमलाचे लोकां खातीर की ते चिमलाचे लोक पण येवन प्रोटेस्ट करपाक जायना म्हणून काडिल्ली. पण आमचे जे ओकेजन केल्ले आमी, आमचो नॅशनल प्रेसिडेंट आयिल्लो बीजेपीचो नितीन अबीन आनी बाकीचे दामू नायक आनी सगळे तेंच्या खातीर ते कोता येता बिकॉज फॉर देम इट वॉज अ स्पेशल ओकेजन. हांव म्हणपाक सोदता, हांव विचारपाक सोदता की तुमच्या खातीर तो स्पेशल ओकेजन आनी आमचे चिमलाचे लोक आझाद मैदानार येता प्रोटेस्ट करपाक, पिसफूल प्रोटेस्ट करपाक, तो स्पेशल ओकेजन न्ही, तोय आमच्या खातीर स्पेशल ओकेजन. तुमी समज अलाव करपाक शकना, समज आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट करपाक आमकां पिसफुली अलाव करना बिकॉज आझाद मैदान इज नोटिफाईड बाय द गव्हर्मेंट की दॅट इज अ प्लेस टू प्रोटेस्ट. जाल्यार तुमी डिनोटिफाय करा आझाद मैदान. यू डिनोटिफाय एज आझाद मैदान एज अ प्लेस टू प्रोटेस्ट. कित्याक तुम्ही अलाव काय करना आनी तुमचे ओकेजन सगळे सेलिब्रेट करतना खंयचोच कायदो लागना. सो कायदो हो गोंयकारां वेगळो आनी कायदो हो बीजेपीच्या लोकांक हे जे जस्टिफिकेशन आमी मागला आता PI नाशिल्लो ते सब इन्स्पेक्टरान सांगला की आमी तुमकां इन रायटींग दितले. सो वी विल वेट फॉर हिज रिप्लाय. आमची म्हणणं एकूच, हो जे आता तुम्ही ऑर्डर काढला मागीर कायद्याच्या अंडर जे आता नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान म्हणजे तो कायदो सगळ्यांक लागपाक जाय. तेणी पळय ती ऑर्डर इश्यू केला पळय ती इम्पोज केला, हांकां इम्पोज करपाक लायला, इम्प्लिमेंट करपाक लायला, ती सगळ्यांक लागपाक जाय. म्हणजे फक्त ती ऑर्डर फक्त गोंयकारां खातीरच न्ही आनी भारतीय जनता पार्टी कितें करपाची न्ही, सगळ्यांक म्हणजे समांतर आसपाक जाय कायदो. आतां तुमी पळय तो ऑर्डर काडली, इश्यू केली, जेन्ना पळय तेणें वायलेशन केला तेन्ना ह्या डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आसली वायलेशन केल्ल्यांका भितर उडोवप, तेर केस घालप. पूण आजून कांय केलें ना. आमी जे सादे लोक आमचे पक्षाचे जेन्ना आमची एक चळवळ घेवन वयतात खंयच्याय विशया खातीर तेन्ना आमकां ते रोखडे उबान व्हरतात. आमी वायलेशन करनासतना आमी शांततेन पिसफुली आमच्यो मागणी घेवन गोंयकाराच्यो लोकांच्यो घेवन आमी आमचो जो प्रजेचो हें आसा सेवेकरी मुख्यमंत्री वयता तेन्ना ते तुमकां उबान व्हरतात. आनी आतां जेन्ना येदो व्हडले तुमी ऑर्डर काडटा, इश्यू ऑर्डर करतात, मागीर कायद्याचें पालन करपाचें आनी तुमी कायद्यान राखपा दवरपी ते पोलीस डिपार्टमेंट आसा ते हांकां खुले भारतीय जनता पक्षाक कितें करपाक दिता. ताणें आमी विचारले सब इन्स्पेक्टराक की तुमी नॉयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान परमिशन घेतिल्ली ताणें हो लावड स्पिकर हें तांकां खबर ना. हांवें म्हणलें तुमी ताणें एक इन्वर्टरी केला कॉपी की बाबा तें करपाच्या प्रोसेसान इतले लोक जमा जातले तेंय तांकां खबर ना. सो दे आर नॉट अवेर. आतां कित्याक सरकार तेंचो सगळे यंत्रणा तेंची आहा, सो ती केन्नाय कॉपी इन्वर्ट करून बॅक डेटेड करून ते करपाक शकता बिकॉज तांकां कायदो बी लागना न्ही, तांकां जाय तशें चलयता ते. सो हे आमी तांकां विचारल्या आनी तांकां मागल्या, रिक्वेस्ट केला की बाबा तुमी बेगींतले बेगीन इन रायटींग आमकां दिया. आनी ताणें म्हणलां की तो PI आतां दितलो, आतां पळया कितें दितले ते इन रायटींग. आमचें इतलें म्हणणें कितें, ह्या डेमोक्रेसी ह्या लोकशायेक सगळ्यांक समान कायदो आसपाक जाय. एक पार्टी वेगळो, सत्तेर आसल्या एक पार्टीक पक्षा वेगळो आनी जे गोंयकारां वेगळे आसपाक जायना. सगळ्यांक समान आसपाक जाय. जेणे कोणें चूक केला, वायलेशन केला ताका सहज जावपाक जाय. आनी आमी आतां अपेक्षा धरतात हो सरकार जावं सरकार कितें आसूं दी, जे प्रशासन आसा, जे ब्युरोक्रेट्स आसा तेंचे तर बायस आसपाक जायना. तेमी ज्या लोकांनी पळय वायलेशन केला तांकां कायदेशीर कारवाई करपाक जाय, तेजेर एक्शन जावपाक जाय. तेन्नाच एक गोंयकारांक बरी मेसेज वयतली बाबा हो सरकार म्हणजे प्रशासन सरकार कितें आसूं प्रशासन तर एटलिस्ट बायस करना, सगळ्यांक कायदे एकसारकें दवरता म्हण. जेन्ना बाब हे प्रशासन कलेक्टर आशिल्लो नॉर्थ गोवा ताका मुद्दम सरकारान काडूंक लायिल्ली ऑर्डर अशें दिसता तुमकां? ओके, सरकारान कितें सांगू, सरकार 2 दिसां आसता, सत्तेर आसते लोक 2 दिसांचे आसतात. पण हे परमानंट एम्प्लॉई हेमकां आमी आमचे टॅक्स पेयराच्या पयशांनी हांगा दवरलो आसा पे करून. त्या लोकांनी कितें बायस करपाक जायना. तेमी शपथ कितें घेतली आसता, आमी संविधाना बरोबर कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे हांगा काम करतले म्हणजे तांकां हांगा पार्टी लागना, सरकार लागना. तेणी म्हणजे सिटीजना काम करपाक आसता. तेमी काल जो एक्ट केला आनी तेजे पळय इम्प्लिमेंट करपाक त्या लोकांनी पळय एक्ट केला ते खरेंच आवडपार की न्ही, खंयच्या गोंयकाराक आवडपाना. ही ऑर्डर मुद्दामूच काडपाक लायला कित्याक हे आमी म्हणना, हे तांचो युथ प्रेसिडेंटूच म्हणटा की ही ऑर्डर काडली फक्त चिमलाच्या लोकांक आडोवपाक पणजे येवपाक. सो प्रशासन तेंच्या हातीन आहा म्हणून ताणें ती कलेक्टरा ऑर्डर काडपाक लागली. आमी रिक्वेस्ट करता पुलिसा कडेन की बाबा वी रिस्पेक्ट यू ऑल, वी ट्रस्ट यू ऑल आनी तुमी खंयच्या दबावा अंडर येवपाचे न्ही आनी आमी तुमचे बरोबर उबे रावतले बिकॉज यू ऑल शूड ट्रीट लॉ एज इक्वल फॉर एवरीबडी.
तुम्ही खंयच्याय कोणाच्या मंत्रीच्या मुख्यमंत्रीच्या दबावा अंडर येवपाक जायना आणि तुम्ही सामांतर सगळ्यांचो विचार करून तुम्ही डिसिजन घेवपाक जाय. टोटल फ्री अँड फेअर इन्व्हेस्टिगेशन Fair जावपाक जाय आणि आमकां न्याय मेळपाक जाय गोंयकारांक. तुम्ही नाल्यार फाल्यां सदां फकाणातले, फाल्यां कोण ऑर्डर काडटलो आनी तेगे लोक आसता कितें करतले आनी बाकी लोकांनी कायदे पालन करपाचो, ऑर्डर पालन करपाची आनी तुमी जाय तशी मजा मारपाची. हें कितें नाका सगळें एकसारको आसपाक जाय कायदो. पण तुम्ही आता किती करतले त्याचा टाइम दिता पी आमी पळय आतां सद्याक आमी कंप्लेन दिल्ली आसा आमच्या युथ काँग्रेसीन, ग्लोबल युथ काँग्रेस कमिटी. आमी हे सबंद त्या सारखे न्याय मेळना जाल्यार आमी कायदेशीर आमी वाटेन वयतले. आमच्या बाकीचे प्रदेश अध्यक्ष, आमचे जे आमदार आसा, आमचो MP आसा, आमचे CWC मेंबर आसा, सगळे आमचे कार्यकर्ते आसा आणि लिडर्स आसा, तांकां विचारून आता PI रायटिंगान कितें दितलो ते पळोवया आमी. ते वाचून मागीर सगळ्यांक विचारून सगळ्यांचो हे घेवन आमी ओपिनियन घेवन आमी मागीर फुडें डिसिजन घेतली कितें करपाचें. मागीर खंयच्या प्रकारचे कोणाचे गोंयकारांचे इनजस्टीस जावपाक दिवपा ना. हय हय. काही दिवसांपूर्वीच भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हे गोवा राज्यात आले होते आणि त्यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर आमचे चिंबेलचे भाऊ बहीण हे गेल्या 34 दिवसांपासून इथे रात्रंदिवस आंदोलन इथे करत होते आणि त्यांच्या लोकल मुद्द्यासाठी, त्यांना न्याय मिळण्यासाठी, त्यांच्या न्याय हक्कासाठी ते सर्वांसाठी संघर्ष करत होते. आणि आपल्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या दौऱ्यात ते येऊन काही करू नये या एकमेव स्वार्थासाठी भारतीय जनता पार्टीने सरकारला हाताशी धरून, सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून जमावबंदीचा कायदा लागू केला पणजीमध्ये. नॉर्थ गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा कायदा इथे त्यांना मेमोरेंडम आणि ते सगळे लागू केलं. पण त्याच्यानंतर आपल्याला एक न्याय, गोव्याच्या नागरिकांना, गोव्याच्या जनतेसाठी वेगळा न्याय असं भेदभाव करून यांनी गोव्यात जमावबंदी केली. पण स्वतः मात्र हजारोंच्या संख्येने इथे एकत्रित जमा झाले. तर आमचे गोवा प्रदेश युवक काँग्रेसचे आमच्या सर्व टीमनी, आमचे अध्यक्ष अर्चित नाईक, जनक भंडारी आणि आमचे सर्वच कार्यकारी सदस्यांनी आम्ही आज पणजी पोलीस स्टेशनमध्ये वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांकडे याच्या संदर्भात आम्ही तक्रार दाखल करत आहोत. आणि गोव्याच्या जनतेला एक न्याय आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना एक न्याय असं चालणार नाही. हा लोकशाही असलेला देश आहे, हे लोकशाही असलेलं राज्य आहे आणि या लोकशाही जर जिवंत ठेवायची असेल तर असं वेगवेगळं चालणार नाही. प्रशासनाला कोणाच्याही दबावाखाली न येता हा गुन्हा दाखल करून घ्यावा लागेल, आमची कंप्लेंट दाखल करावी लागेल. आणि माझी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून गोव्याच्या जनतेला विनंती आहे का अशा हुकुमशाही पद्धतीचं जर काही गोव्यात चालू असेल तर त्याला विरोध करण्यासाठी आपण सर्व आमच्यासोबत या आणि सर्व मिळून आम्ही आज ही तक्रार इथे नोंदवत आहोत. आणि आता आम्ही वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना वाट बघत आहोत आणि आज आम्ही ही तक्रार दाखल करू. तुमचे झाले म्हणून सगळ्यांनी झाले रे, समजा थँक्यू म्हणतात.